प्रोफेशनल डिग्री कोर्सा खातीर गोंयची वट्ट 5200 भुरगीं अंदू GCET परीक्षेक बसल्यात। अंदू 12वेक आनी GCETक पोरू परस 4000 चड भुरगीं बसल्यात। वाडिल्ल्या भुरग्यांची वेवस्था करपा खातीर गोंयभर 12 सेंटरांनी परीक्षा दवरल्या। परीक्षा दितल्यांचो आंकडो 50% वाडिल्ल्यान अंदू 2 नवी सेंटरांय उगडल्यात। मंगळारा सकाळी भुरग्यांनी पयलो पेपर बरयलो। मंगळारच्यान गोंयभर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सां खातीर कॉमन एंट्रन्स टेस्ट परीक्षा सुरू जाली। अंदू वट्ट 5200 भुरगीं परीक्षेक बसल्यात। पोरू 2014 3400 भुरग्यांनी परीक्षा दिल्ली। परीक्षा दिवपी भुरग्यांचो आंकडो सुमार 50% वाडिल्ल्यान अतिरिक्त वेवस्था म्हूण आजगांव DMCची PV कुशे हायर सेकंडरी आनी सांखळेच्या सरकारी हायर सेकंडरीन 2 नवी सेंटरां उगडल्यात। 12 सेंटरांचेर ही परीक्षा चल्ल्या। मंगळारा भुरग्यांनी पयलो पेपर दिलो। Right after the boards. You don't want some time to prepare? No. Why is that? Because we just want to finish it off. There were some questions which I couldn't solve. What would you prefer? The entrance exam just after your boards or with a gap? With a gap will be more, with a gap. And why is that? So that you could get more time to, study for the entrances, because the entrances hold more marks and more weightage than your actual boards. It wasn't so good. I didn't like it at all. Okay. As it is, we hate physics, and on top of that, such papers come. It's very difficult to look at the books again. With some gap. So what do you say? The gap was sufficient enough? Yeah, it was sufficient enough. Tuitions, classes, and yeah, it was nice. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख। बांबोळे मेडिकला कुशीचे गाडे रस्तो रुंद करतना काडटले म्हण एफिडेविट दिवंक तयार आशिल्ल्या गाडेकारांक लायटीचे कनेक्शन मेळटले। बांबोळे GMC मुखार हायवेक तेंकून आशिल्ले कांय गाडे सरकारान मोडिल्ले। उरिल्ल्यांची 3 म्हयन्यां फाटीं लायट काडिल्ली। उपमुख्यमंत्री मामलेदार आनी थळाव्या आमदारान पळोवणी केल्या उपरांत हो तांकां अटीचेर लायट दिवपाचो निर्णय जाला। बांबोळे मेडिकला लागसार आशिल्ले गाडे रस्तो रुंद करतना काडपाक तयार आसात म्हूण बरोवन दिवपाच्या अटीचेर गाडेकारांक लायटीचें कनेक्शन दिवपाक सरकार तयार जाला। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा, थंयचो आमदार विष्णू आनी मामलेदारान सुवातेर वचून इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत हो निर्णय घेतलो। हो इश्यू मागीर हांवें सरकार कडेन व्हेलो, CMा कडेन उलयलो, CMान डेप्युटी CMाक डिरेक्ट केलें आनी डेप्युटी CMाक हांवें आज येवन सांगलें तुमी पर्सनली हांगा हें करात, नियाळ करा परिस्थितीचो आनी तुमी पर्सनली पळयात आनी इन्स्ट्रक्शन दिया। त्या प्रमाणे सगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन आज आमी हांगा नियाळ केलो आनी पळयत जाल्यार तांणी दाखयली आपली सगळी हें आसा ती, तांचे कडेन जी लायसन्स सगळी आहा ती लायसन्स तांणी दाखयल्ली आहा। सो डेप्युटी CMान ऑर्डर केला की ती सगळी व्हेरीफाय करून सांगला मामलेदाराक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तेंचे रिस्टोर कर, फक्त जो जागो तांकां जितलो अलॉट केल्लो आहा त्याच जाग्यार तांकां बिझनेस करपाक दिया, एन्क्रोचमेंट करपाक दिवं नाका। 3 म्हयने फाटीं गाड्यांच्या लायटीचें कनेक्शन काडिल्लें। सरकारान घाल्ल्या अटी मुखार पर्याय नाशिल्ल्यान गाडेकारांनी अट मान्य केल्या। पूण फुडें फाटीं रस्त्याक लागून गाडे काडलेच जाल्यार पोटाचें कितें हो प्रश्न आसाच। 3 महिने जाले लायट काडल्यार, 3 म्हयन्यांनी आमी सद्दां सराच्या फुड्यान येतली वाघ सराच्या फुड्यान। 3 म्हयन्यांनी आयज डिसिजन जाला कितें येवन पळोवपाचें म्हणून सर, आनी आयज सगळे जाण येवन पळोवन गेला आनी डिसिजन घेतला कितें तांकां लायट दिवची म्हणून। तेणी सांगला अंडरटेकींग दी म्हणून। रोड जेन्ना व्हडलो करता तेन्ना आमी घरा वचपाचें, आपलें जें सामान आसा तें घेवन। मागीर आमी आतां समज तर आमी आतां 20 वर्सां जालीं हांगासर धंदो करता, आमच्या भुरग्यांचें पोट भरता, मागीर आमचे कडेन कांय काम ना, आमची एज जाल्ली आसा, मागीर फुडें आमी कशें करतलीं आपलें घरा गेलीं जाल्यार। कांय म्हयन्या फाटीं सरकारान GMCच्या मुखार हायवेक तेंकून आशिल्ले गाडे काडिल्ले। उरिल्ल्या गाडेकारांक फुडले कांय म्हयने तरी थाकाय मेळ्ळ्या। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। कोस्ता ग्राउंडाचो वाद परत सुरू जाला। सोमारा सकाळी बिल्डर मंजुनाथ दुकळेन कोस्ता ग्राउंडाचे सुवातेर डिमार्केशनाचें काम सुरू केल्ल्यान लोकांनी बोवाळ केलो। कोस्ता ग्राउंड बचाव कमिटीन सुवातेचेर वचून बोवाळ घालो। वाद वाडचो न्हय म्हण पुलिसय मदीं पडले। लोकांक हो ग्राउंड आसा तस्सो जाय। बिल्डर म्हणटा बांदकामाची मान्यताय आसा आनी सुवातय ताचीच। विशय तडीक लावंक आतां 10 मेक खंय रक्षा मंत्र्या बरोबर दोनूय वाटेच्या लोकांची बसका जातली। कोस्ता ग्राउंडावेलें कन्स्ट्रक्शनाचें प्रकरण सोमारा परत चळवलें। बिल्डर मंजुनाथ दुकळेन त्या ग्राउंडाचेर काम करपाक सुरवात केला म्हूण कळटकच कोस्ता ग्राउंड बचाव कमिटीच्या लोकांनी बोवाळ केलो। प्रकरण चडार पडचें न्हय म्हूण पुलिसय मदीं पडले।
लोक ग्राउंड आसा तस्सो दवरचो म्हूण मागतात. बिल्डराक आमी सांगला तो म्हणटा आपण डिमार्केशन करून घेता आमी तूं करून घे आनी आमचे आतां तशें कर तुगेलें काम तुवें कॉमेस करपा जायना खाली मार्कींग तुगेलें करून दो तो म्हणटा आपण मदीं म्हणटा झाड मारतात मदीं म्हणटा आपण ते पोत्रे हाडून घालता आमी तूं कांयच करपाक मेळपाना जे पर्यंत आमचे ग्राउंडाक काम पयलीं जायना काम परेकरा पासून सांगलें म्हणून सगळ्यांक पयलीं ग्राउंडाचें काम पयलीं कॉमेस जावपा जाय आनी मागीर तेगेलें कन्स्ट्रक्शन जावपा जाय पूण तो थिंगा पुलिसां फुडल्यान एक एक पलटी मारीत रावता सो आमी आतां ताका सांगलां आमची पास स्पिडार जालें ताका सांगलां तुका जाय तें कर आनी आमी आतां म्हणलें ओगी रावपा तूं कोतुले तूं पोत्रे बी काडलेले म्हणल्यार हाडपाक तुका मेळपाना थिंगा. कोस्ता ग्राउंडाची सुवात आपली ते सुवातीर बांदकाम करपाची मान्यताय आशिल्ल्यान आपल्याक बांदकाम करपाक दिवचें म्हूण बिल्डराचो आर्ग्युमेंट. हांव 10 तारीख म्हणसर रावतलो 10 तारखेक कितें पळय डिफेन्स मिनिस्टर सांगता त्या प्रमाणे करूं सांगपाचें काय ना डॉक्युमेंट इज रेडी इट हॅज टू बी सायन कळ्ळें सो 10 तारखेक जाता जाल्यार बरें जालें ना जाल्यार देन आय हॅव टू लिगली गो अहेड विथ माय थिंग्स आय हॅव टू टेक लीगल ओपिनियन आय हॅव गॉट ऑल द रिक्वायर्ड परमिशन्स डॉक्युमेंट्स इन माय फेवर आय हॅव गॉट पॉवर ऑफ एटर्नी from first-hand company. I've got agreement for sale against payment. I've got all the required documents required. हो प्रस्न सोडोवंक बिल्डर आनी क्रोस्ता ग्राउंड समितीची एकठांय बसका घेवपाचें थारला. रक्षामंत्री पर्रीकाराच्या हजेरेंत खंय ही बसका 10 मेक पणजे जातली. लोकल लोक हाका बिल्डराक अपोज करपाक लागले सो मिटींग घेतले आनी ठरयलां की ऑन 10th अगेन देर वील बी अ मिटींग फॉर सम सोल्युशन. पण पत्रे बित्रे आतां घालता म्हणून कितें सांगिल्लें खंय त्या बिल्डराक सांगून ही हॅज एग्रीड नॉट टू गो अहेड. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. ब्राझीलांतल्या क्लब एथलेटिको पॅरानेन्साक खेळून गोंयच्या रोमियो फेर्नांडीसान इतिहास घडयलो. ब्राझीलांतल्या क्लबाक खेळपी रोमियो भारतांतलो पयलोच प्लेयर. 22 वर्सांचो रोमियो ISLांत शायन जालो आनी ताका ब्राझीलांतल्या क्लबाक खेळपाक संद मेळ्ळी. रोमियोची देख घेवन आतां बाकीचे प्लेयरूय फुडें उर्बा घेवन खेळटले हातूंत दुबाव ना. इतल्यार हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.